चवथ म्हटल्यार काय एक महत्वाचो भाग असता तो म्हटल्यार चवथीचो बाजार खरेदी करपा खातीर आमी आयल्या चवथीच्या बाजारा बद्दल चवथीचो बाजार कसो फुल्ला हे पळोवपा खातीर पणजेच्या मार्केटात. आतां पणजेचो मार्केट हो म्हाका खूब लागींचो आसा कारण हांव एक पयलींचो जुनो बाजारकार, ताका लागून चवथ आनी बाजार ह्यो म्हाज्यो जुन्यो ज्यो यादी आसा त्यो म्हाका अजुनूय याद येता. ताका लागून पयलींचो बाजार कसो फुलतालो, आतां चवथीचो बाजार कसो फुल्ला हे सगळें एकंदरीत जाणुया. त्याच बरोबर माटोळीची सामान सुद्दां थंय आयिल्लें आसा. चवथीक ज्यो महत्वाची गोश्टी लागता त्यो पणजेंत कितें कितें आतां सद्या गणपतीच्या पुजे खातीर लागपी साहित्य आसूं, फुलां, दोणे, मागीर बेडे, पानां अशे वेगवेगळ्यो गजालीं खातीर लोकांनी हांगासर गर्दी केलेली आसा. तुमी पळोवपाक जर फाटीं शकले जाल्यार येरादारीची गचमुड्डी लेगीत जालेली आसा जी दर वर्सा चवथीच्या दिसांनी हांगासर जातात बाजारांत. सो आमी चड वेळ घालनासतना डायरेक्ट पणजेच्या बाजारांत या आनी कशा तरेन हो चवथीचो बाजार फुल्ला हे पळोवया. पणजे शाराच्या सायडीन जेन्ना आमी पणजे मार्केटान एंट्री मारता तेन्ना भायरूच आमकां फुलां बरी जी डेकोरेशना खातीर किंवा सजावटी खातीर जी गणपती खातीर लागता ती हांगासर फुलां दिश्टी पडटा ह्या सायडीन. आनी वेगवेगळे फोगाचें सामान आनी पत्रावळी आनी डेकोरेशनाचें सामान ह्या सायडीन लागिल्लें आसा शाराच्या सायडीन. आनी पणजेचो ती सायड जी आसा म्हटल्यार मांडवी सायडीन जो रस्तो आसा मांडवी नदीच्या कुशीकच्यान ती सायड जी पणजेची मार्केटाची आहा थंय माटोळी भरता. आनी दर वर्सा अशेंच आसता ह्या सायडीन सगळे गजबज आसता, डेकोरेशनाचें सामान, फुलां आनी वेगवेगळे जे सामान आसता ते हांगा भरता. आनी ते आनी माटोळी हांगासल्यान आमी स्टार्ट करुया. कशें कितें कितें फुलां आयिल्लीं तीय तुमकां दाखोवया, तेंच्यो रेटी कश्यो आहा त्योय जाणून घेवया आनी मागीर फुडें सरुया. तर ही बरी डेकोरेशनाची ही कशी फुलां हांगासर पळोवपाक मेळटा. दर वर्सा कितें ना कितें वेगळें आमकां पणजे बाजारांत पळोवपाक मेळटा. आतां ही खंयच्यान बीन हाडटा ती आमी तांकां विचारया. तुमचे हांगा सायडीक जर पळयत जाल्यार फोगूय दवरिल्लो आसा जे दर वर्सा ह्या सायडीन आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. आनी त्याच बरोबर तेंचे जी गणपतीक हे लागता माळ्यो लागता किंवा फुलां जी प्लास्टीक फुलां खरें म्हटल्यार डेकोरेशना खातीर यूज जाता ती हांगासर तेंच्यो रेटी आमी विचारून घेवया. कशी रेट आहा हेंची? तुमकां स्टार्टींग रेट आसा तो 330 रुपीजाच्यान स्टार्ट आसा ते तुमकां 2000 पर्यंत आसा. तितून तुमकां लटकन्स मेळटले, तातूंत तुमकां गालण्स येतले, हार येतले, मोती हार, लटकन म्हणजे कंटक हार येतले, मागीर तुमकां फुलांचे हार येतले. तितून वेगवेगळे भशेचे डिझायन्स आसा तुमकां. आनी तातूंत भशेचे तुमकां अशें म्हणजे लायक आर्टिफिशियल लायक रियल कशें दिसता. हे तुमकां वॉशेबल आसा, लॉंग लास्टींग कशें एक 3 वर्सां बी तुमकां लॉंग लास्टींग यूज जाता. ह्यो बरी सुंदर पानां, सगळं न्यू कॉन्सेप्ट आयला जे मिन्स लायक लॅव्हेंडरान आयला, मिक्स फ्लावर्सान आयला, मागीर अशें ऑर्कीड टायप आयला, डिफरंट्स आयला. आनी आतां लोक हे पसंत करतात, खूब पसंत करता. म्हणजे लोक म्हणटा कितें कमीचे घेवच्या पेक्षा मातशे आनी पयशे एक्स्ट्रा घालून बरेंच घेतलेले बरें न्हू म्हणटा. लॉंग लास्टींग उरता आनी एक 3 वर्सां तरी उरतले. चवथीच्या केन्ना पयलीं तुमी हाडले, कितले दीस जाले हाडून आमकां 15 दीस जाले. डिस्प्ले लायला आमी 8 दीस जाले सगळो स्टॉकाचो, कित्याक अष्टम आसली न्ही. चवथ म्हटल्यार हे सगळे खपता मागीर? हय खपता, चडसो दर खपताच आमचो. खंयच्यान हाडटा तुमी? डिफरंट प्लेसिसांतल्यान येता, लायक ऑल इंडियांतल्यान येता आमकां. असो ना की एकूच सेवरल प्लेसिसांत येता, सगळे गुजरात, महाराष्ट्रा, मागीर युपी. ही 2 मिटराची एक वेल येता. हय, म्हणजे तुमकां 6 मिटर्स म्हणटा एका, म्हणजे 2 मिटर्स आसता. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो? न्हू आसा ओके, पण अशी जशी आमकां चड गर्दी जाय आसली तशी जावना अजून. आतां फाल्यां पळोवया, कित्याक सद्या लोक माटोळेच्या सामानाक आसा, मागीर हांगा आमचे कडेन येतले, पण डेकोरेशनाक चालू आसा कस्टमर. चवथीच्या दिसांनी लोक येतात? हय येता न्ही, आमी आसता न्ही ओपन. आमचे फायर क्रॅकर्सूय आसा न्ही, तातूंतूय येता. माराण व्हरता, सुरसुरी आसता, फ्लावर पॉट आसा, चक्रीज आसा, सगळे वरायटीज मेळटली तुमकां. माराण्याचे रेट कशे जाले? माराण 700, 750, 800 एक बॉक्स 50 पीस आसता. अच्छा, एक माराण कशें पडटा? म्हणजे बरे क्वॉलिटीचो घेता तसो 20 रुपयाचो, 15चो आसा. चडशे ग्रुजूच वता, म्हणजे बॉक्सूच वता.
थँक्यू. तुमचें नांव कितें? मीना मुरलीधर देसाय, पणजे मार्केटांतल्यान. थँक्यू. ह्या एंट्रन्सांतल्यान जशें आमी भितर सरना फुडें म्हणजे वेगवेगळी अशी फुलां लायिल्ली आसा आनी एक पायण कशी तयार जालेली आसा ते भितर सरना फुडें हांगा बरी कमळां दिसली. ही कमळां बरी अशी फ्लोट जावपाक शकता उदकान दवरिल्ली आनी ताका एक बरी चतुर्थीच्या डेकोरेशनाक एक बरें सोब येवं शकता एका ह्या कमळा खातीर आनी वेगवेगळे कलराची कमळां आयिल्ली आसा ही उदकान फ्लोट जाता बाई. हय कंप्लीट फ्लोटींग ती एक 100 रुपयाची आसा आनी 50 रुपयाची आसा सायजी प्रमाणे. फुलांची जी पायण जाली थंयच्यान आमी भितून सरना फुडें आमकां मेळटा ती हांगासर पिंजर मागीर जी कितें उजवाती धूप हे जे सगळे दुकान आसा ते हांगासर आमकां लागता पणजे बाजारात. सो हांगासर हे पळय सगळे पिंजर रांगोळी बिंगोळी हांगासर सगळी एक्चुअली दवरलेली आसा. तांकां धुपूय आसा हांगासर. एकंदरीत हांची रेट आमी विचारया. धुपाची रेट कशी आहा? धुपाची आसा 60 रुपया आसा 80 रुपया आसा पॅकेट. ते गौर म्हणटाले गौर अगरबत्ती कापूर रांगोळी आतां हें ते व्हरता 70 रुपीज आसा. म्हणजे तितून सगळें हें आसता कितें वस्त्र आसता जानवी आसता महादेव पार्वती आसता हय ती. आतां हांगासरल्यान आमी फुडें सरया. हे हांगासर पिनर हे दुकान जालें. रांगोळी बिंगोळी तांच्या कडेन मेळटा. थंयच्यान आमी भितून सरना फुडें कपड्याची दुकानां लागतलीं तेज्या फुडें मागीर माटोळी स्टार्ट जाता. पूण हांगा सद्या आमी जे कितें गजाली पुजे खातीर किंवा हेर गजालीं खातीर लागता तेय आमी मातसो एक तांचो आढावो घेवया. आमी बाजारात एंटर करना फुडें फुलांची दुकानां जाली मागीर पिनर रांगोळी बीन ही सगळी जी दुकानां आसा तेज्या थंय सायडीक एक पयलींचो एक आर्टिस्ट बाजारांतलो जो पयलीं पासून तेजें दुकान आसा. हांवें तुमकां जशें सुरवातीक सांगलें की हांव म्हाजें नातें बाजारा कडेन अशें आसा की आमचोय पयलीं हांगासर दुकान आशिल्ल्या कारणान हांव एक पयलींचो बाजारकार आनी हांगासलो जो आर्टिस्ट आसा संतोष पिंगे हांची आर्ट पळोवनूच मागीर हांवूय कितें कितें कलाकृती करपाक शिकलो आनी हांवूय मागीर आर्ट शिकलो तेंचें पळोवन ते आजून तेंचें हांगासर दुकान आसा आनी ते आपूण कितें तरी आजून तेंच्यांनी जे आपली कला जी आसा तेंच्यांनी ती तशीच तिगोवन दवरिल्ली आसा. सद्या ते व्हडा प्रमाणान संख्येन तितकें डेकोरेशन आतां करिना पूण एका जमान्यान ह्या पिंगेच्या दुकानांत अशी गर्दी पडटाली मखरां खातीर स्पेशली आनी ते मखरां करपा खातीर पणजेन खूब अशें प्रसिद्ध आशिल्ले. आयज तांची सद्या मातशी भलायकी बरी नाशिल्ल्या कारणान ते चड ऑर्डरी घेयना. मात तरी आसतना तांकां विचारता की भाई पयलींची चवथ आनी आतांची म्हणजे तुमी कशें पळयतात? खूप डिफरन्स आहा. आतां सगळें रेडीमेड जालां. प्रत्येक मनीस मशिना वयल्या कामान करता. पयलीं हातान काम करताले ते बरें पडटालें बरें दिसतालें आपल्याक जाय अशें करताले. आर्टिस्टाक हें आशिल्लो वेव्ज आशिल्ल्यो आनी आर्टिस्टा प्रमाणे काम करताले. आर्टिस्टांकूय काम मेळटालें. आतां काम कमी जालां आर्टिस्टांक. इतल्या खातीर मशिनरी आयल्या कारणान सगळें कमी जालां. पेंटींग विंटींग सगळें आतां प्रिंट आवट काडटात आनी लोक ते तसोन ते यूज करतात. पयलीं तशें नाशिल्लें न्ही त्या खातीर मातसो फरक पडला. हय हय तरी लोकांक जें जाय तें आमी करून दिता. आमकां हय आमकां तशें हें ना प्रॉब्लेम ना कसलें. आमी लोकांनी सांगल्या प्रमाणे करून दिता. तांची गणपती जो हायटीचो आसता त्या प्रमाणे तांकां मखरय करून दिता जो बॅकग्रावंडूय करून दिता. हय हय हांव काम करता पूण ते व्हडा प्रमाणान ना कमी करता. कमी लोकांचीच कामां करता तितलीच. बरें. तर हे आशिल्ले संतोष पिंगे जे एका टायमार हांगा पणजेन जेन्ना आतां पणजेचो बाजार तसोय मातसो हळू मंदावलेलो आसा. पयलीं जशी गजबज आसताली चवथीक तशी आतां गजबज दिसना न्हू बाई? ना ना ती कशी दिसना हें वाडलें न्ही. पयलीं धाकटें आशिल्लें आतां व्हडलें जालें मार्केट आनी त्या मार्केटान तो लोकूय असो पसरलो आनी पणजेच्या मार्केटाक खंयचो लोक हांगा तो लागींचोच लोक न्ही. चड गांवचो कांय लोक ना हांगा दोना पावले पयलीं हय दिसतालें तशें ना कित्या खातीर तर हें वाडलां न्ही सगळें आनी प्रत्येक ज्या दुकानार वशिता सगळें मेळटा. आतां पयलींच्या सारकें ऑनलायन जमानो जालो तें जालें आनी प्रत्येक जण दवरता. आतां पुजेचें सामान म्हण प्रत्येक दुकानार मेळटा. खंयच्या भुसारी दुकानार वच मेळटा आनी कोण विकतलो
बाजारात कितें येतलो तो म्हणटलो शेजाऱ्यान घेवन रे तो डेलीचो न्ही कशें आसा स्पेशल कोणाक जाय न्ही तो आयज मुद्दाम येता बाजार खेळटा स्पेशल कितें व्हरपाचें आहल्यार अमके कडेन बाबा हाडया चल ते मखर अमके तरेचें जाय आपल्याक जाल्यार तो म्हजे कडेन सोदपाक येता आनी तें हांव करून दिता हय भुरगे करता कितें आसता प्रत्येक मनीस जो आसा न्ही तो कलाकारच आसता आतां तुमी कपडे चॉयस करता तेन्ना तुमची कलाकारी वापरता कशी तुमी पॅन्ट एके तरेची घालतात त्या दुसरे तरेचो शर्ट घालता आनी ते मॅच जाता हो ना तें पळयता न्ही तुमी तशें आहा तें त्या खातीर तर जशें तुमकां सांगलें पयलीं बाजार आनी म्हाजें एक नातें आसा ल्हान आसतना हांगासर तांची चित्रां पळयतालो हेचे ते थर्माकोलाचें काम करतात हे अशें थर्माकोलाचें काम पळोवनूच मागीर हांवूय थर्माकोलाचें काम शिकलो तेंचें पळोवन सो म्हाज्यो ज्यो ल्हानपणीच्यो बालपणाच्यो यादी आसा ह्या दुकानां वयल्यो किंवा ह्या बाजारांतल्यो त्यो आतां पयलीं भशेन तश्यो आतां बाजाराचो जो माहोल आसतालो पयलीं चवथीक तो आतां तसो उरिल्लो ना गणपतीची कॅसेटी तेन्ना त्या टायमार येताल्यो आतां त्योय येना आनी जशी मखरां पारंपारीक आमकां दिसताली आनी एक बरो रंगी बेरंगी बाजार दिसतालो तसो आसा दिसना आतां खूब ऑनलायन सुद्दां लोक विकते घेतात ताका लागून कदाचित ताचोय परिणाम जाला आसूं आमी फुडें या आनी कितें गजाली आमकां दिसता बाजारांत त्योय आमी पळोवन घेवया आमी सद्या हांगाच आसा पिनर मागीर हळद कुंकूम धूप हे सगळीं दुकानां मेळटा थंयच आसा आमी हांगासर आमकां वाती दिसल्यो आनी वेगवेगळे धूप आसा गवर जी लागता चवथीक स्पेशल म्हादेव गवर ती आसा आनी गणेश पुजा साहित्य हितून कितें आसा एक वेगळेंच कशें दिसलें म्हाका पूजेचे सगळे सामान आहा A to Z म्हणजे तुका वेगळे घेवपाचें ना लोकांक आतां टायम ना न्हू हितून तुका सगळें मेळटलें म्हाजो गौरव आहा आनी कापूर पिंजर धूप तूं सगळें मेळटा तुका आनी सपरेट घेवपाची गरज ना कित्याक टायम ना लोकांक न्हू मागीर कित्याक घेतलें सत्यनारायणाची पुजा जाय जाल्यार हे तें मेळटा सत्यनारायण साहित्य हे आमच्या दुकानार तुका सगळें मेळटलें करिश्मा ट्रेडर्स म्हणून शॉप आहा मार्केटान पेन्जीम नवें म्हटल्यार पयलींचे आहा तेच सगळें सामान हांगा आहा कापूर धूप फक्त ह्या फावटी मातशें पावस येयलो मदीं 2 दीस मातशें लोकांक त्रास जाले कापुराचे डबे तूं घेता तशें आहा 100 200 150 250 50 तशें आहा जे आतां पाट दवरपाक गणपती दवरपाक आमकां पाटाचेर घालपाक तशें हे सगळें सामान आहा हांगा गिरायक आसा हय पयले भशेन गिरायक आहा पूण आतां कितें जाला दुकानां जाल्यार चड कॉम्पिटिशन वाडलां वयरूय जाल्या दुकानां भायरूय जालां भायरूय घेवन बसता रस्त्यार जाय ते लोक आतां येवन भायले बसतात न्हू सो मातसो इफेक्ट जाताच पण आमचे रेगुलर कस्टमर आहा ते कोण घेवपी आहा ते आतां 50 वर्सां जाले शॉप चालू आहा लोक येता वयता हे फक्त चवथी 5 दीस पयलीं लोक खूब गर्दी म्हणजे कशें आहा 5 दिसां कमी आतां फाल्यां चड आसतली हय स्टॉक घेवन दवरचो पडटा आमकां स्टॉक जाय तो भायलो येता गोंयचे लोकूय करता थोडे आहा ते कापूस बी आहा वाती जोडवी बी आहा ती हांगा गोंयान मेळटा थोडे हार बी आतां आमकां बेळगांवच्यान हाडचे पडटा बॉम्बेच्यान येता माराणे आहा आमचे कडेन सगळें आहा म्हणजे 550 चालू आहा 600 आहा 700 आहा क्वॉलिटी आहा हय आता चवथ म्हटली काय फक्त बाकीची हेर शॉपिंग जालीच म्हणजे जशें की पुजेचें सामान मागीर फुलां फळां भाजयोय जाल्योच पूण मेन म्हत्वाचें गृहिणीं खातीर लागता तें म्हटल्यार जे सामान जे रांदतलो म्हणजे स्वयंपाका खातीर जे म्हत्वाचें सामान लागता म्हणजे मिक्सर आसूं मागीर आनी कितें खंयच्यो गजाली मोडल्यो बिडल्यो आसूं जाल्यार हांगा तो रिपेरर आसता तो म्हत्वाचें काम आनी तो बिजी आसता तेजे कडेन खूब पयलीं गृहिणी जी आसता ती चवथीच्या पयलीं आपलें सगळें सामान रिपेर बीन करपाक येता हांगा जर तुमी आतां पळयत जाल्यार सगळें हांगासर काम जें आसा चवथी खातीर पयलींचें म्हणजे शेगडी आसूं मिक्सर आसूं हेर ह्यो सगळी रिपेराचें काम तो करता ताका विचारया अंदू चवथीच्या कसो ताका रिस्पॉन्स आसा तो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा म्हणजे गर्दी करतात तुज्या कडेन लोक चड बरो रिस्पॉन्स आसा म्हाका आनी एवरीडे म्हाका तशी गर्दी आसतात लोकांचो म्हाका खूब असो मोगान लोक येतात म्हाज्या कडेन जे काम बरें मेळटा बरें जावं वस्तू सारके क्वॉलिटीचे तशे दवरतात आनी ब्रँडेडूय आयटम असतात सो लोकांक टायम टू टायम मेळटाच म्हणजे हांव दवरून घेयत ना चवथीच्या पयलीं तुज्या कडेन लोक कसले म्हणून कितें सामान घेवन येता अशें आमचे रिपेरान म्हणजे गॅस स्टोव मिक्सर कुकर जावं आयर्न सिलींग फॅन बीन अशे आयटम सगळे जे
कुकिंग रेंजाची कुकिंगेक कितें लागता पळय तितले आयटम होम एप्लायन्सीस सगळेच. सो न्यू आयटम मेळटा पूण कस्टमर सारके म्हाजे हॅपी जाता, सारके काम पळोवनूय हॅपी जाता आनी तांकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा. चवथीक कसो बरो, चड बरो आसा, चड बरो आसा. म्हटल्यार आतां चडशे लोकांक रिपेरिंगूच बरें दिसता अशें. सेल मातसो डावन आसा पूण रिपेरिंगाक आसा म्हाका सारकें चड बरें. सगळ्या लोकांनी आपापलें सामान बऱ्या तरेन सगळें चॅक करून आनी रिपेअर करून आयले. येस येस, सारके सारके. लोक सारके हॅपी जाता, सारके टेन्शन. गृहिणी आपल्यो सज्ज जालेल्यो आसा स्वयंपाक करपा खातीर आनी ते महत्वाचे मोलादीक काम करपी हे आमकां अशे मेकॅनीक हांगासर बाजारांत मेळ्ळे. तेंच्यांनी सांगलें की बरो रिस्पॉन्स आसा, सगळ्या गृहिणींनी आपलें सामान जें आसा तें सामकें रिपेअर करून येयलेलें आसा. आतां ती सज्ज जालेली आसा चवथीचें सामान वेगवेगळे नेवऱ्यो आसूं, मोदक आसूं करपा खातीर. तर आमच्या बरोबर आसात हांगासरचे सामके पणजे बाजाराचे सामके जुने मसालेकार. हांगा आतां ह्या दुकानांत पळोवपाक शकता आमी मिरसांग्यो आसा, मागीर ह्यो कोथमीर, सोलां, बडिशेप, मेथी, हळद कुंडी, सगळे लसूण सगळे हांगासर तुमकां मसाल्याच्या दुकानांनी पळोवपाक मेळटा. चवथीच्या पयलीं मसाल्यांच्या दुकानाचेर सामकी गर्दी पडलेली आसताली, मात्र आतां तशी गर्दी ना. सो काका कमी सामकी कमी, आता कांयच ना. आता सामकी मार्केट गेलें, पणजे मार्केट सामकें डल जालें, कांयच गर्दी ना. एक टायम जो बाजार आमकां चवथीक दिसतालो सारकी चवथ कशी दिसता. ते आतां चवथ कशी दिसना, फुटून पडले सगळे गिरायक, सगळे कडेन फुटून पडले, कांयच ना, गिरायकूच ना. हय, आतां दीस काडपाचे खरें म्हणशेले. खरें आमची जी पयलींची बाजाराची वास्तू आशिल्ली ती सारकी, ती पयलीं सारकी आसली. आतां सामके हे कशें जाल्लें आसा, एक खंयच्या खंय जावन मॉल कशें. मोल कशें आसा आनी कांय अर्थ उरलो ना आतां बाजाराक. आतां कितें आसा, दीस काडूंक जाय म्हणून आमी काडटा. हय, चवथीची परब जी आमी पयलीं मनायली तशी आतां ना, कांयच ना, कांय अर्थ ना आतां. कांय अर्थ ना. आनी आमी तर सामकेच डल जाले, सकयली लायन कांय ना आमकां. तेंच पळय. आं थंयची तयारी आमच्यो 5 दीस गणपती कुमारजुव्यां आनी मोठ्या प्रमाणात. हय, मोठ्या प्रमाणात. आनी 21 दिसांचे सार्वजनीक गणपती जंगी आसता आमच्या थंय कुमारजुव्यां. हय हय. तुमचे 7 दीस जाता मागीर ते हे सांगोड बीन जाता. सांगोड बीन जाता ते 7 दिसांक सांगोड, तेंय बीन मोठ्या प्रमाणात शांतादुर्गेचे ते. काका तुका चवथीची खूब परबी. बरें, तुमकांय बीन. हां, काकान खंत उक्तायलेली आसा की खरेंच बाजारांत जे आतां पळय जर तुमकांय दिसतलें की गिरायक तितलेशें ना. एक जमानो आशिल्लो की बाजार पणजेचो फुलतालो चवथ म्हटल्यार आनी सगळे कडेन एक ती वायब्स आमकां चवथीचे दिश्टी पडटाले. पूण आतां सद्या ते वायब्स ना. लोक जे सर्वसाधारण सदांच जशे बाजारांत येतात तशेंच लोक आपल्या बाजारांत येवन आपलें सामान घेवन वयता. पूण चवथी खातीर जे स्पेशल बाजारांत जे विजीट करताले ते लोक आतां खंय दिश्टी पडना. तर आमच्या वांगडा अशेच बाजारांतले आनी एकटे मसालेकार आसात. ते आमकां आयज म्हायती दितले की चवथी खातीर कसो बाजार फुललेलो आसा, मसाल्या खातीर लोकांची कशी म्हणजे तांकां कसो लोकांचो प्रतिसाद म्हणजे मेळिल्लो आसा चवथी खातीर, मसाल्याक लोकांचो कसो हे आसा. चवथीक अशें मसाला कितें वर्सान आमकां ते मसाला काडून दिता आमी. 1 किलो सगळ्यांक लागता ते आयटम दिता काडून बरें. ते व्हरून ते वर्सान एकदां व्हरता. आमचो मसालो सारको फामाद सारको, म्हणजे 1 किलो आयटमा इतके आमी काडून दिता सगळे. आनी तेतून मागीर काजू, बदाम, किसमीस, सगळे शिऱ्याक बी आयटम आसा, सगळे आमचे मसाला आयटम सगळे व्हरता. आनी उमेदीन आमची चवथ ही आमची उमेदीन सारको दीस आमचो व्हडलो चवथीचो. आनी आमकां गिरायकूय चवथीक बरें आसता आनी बरें उमेदीन आमी गिरायक करता चवथी. आनी 2 दीस सारके चवथीक 2 दीस आसतना ते सारके गिरायक बेश आसता. आनी इतको लोक व्हरता मसाला काडून उमेदीन. बाबा वर्साचे आमचे आतां फिक्स गिरायक येता आनी घेवन चल्ले सुशेगाद. आनी सगळे बेस्ट हॅपी सारके आमी चवथीक. आनी बरें आनी चवथ आमची बरी उमेदीन वयता आनी बेस्ट सारके. आनी धंदो बी बरो चलता सारको चवथीक आमचो. चवथी खातीर स्पेशल कितें व्हरतात लोक. स्पेशल म्हणजे केल्लो मसाला आमचो स्पेशल सारको. तो सारको मसाला आमी स्पेशल येवन एकट्यान तरी येलो दुसऱ्याक सांगता बाबा अमके कडेन वच, अमके कडेन मसालो बरो मेळटा. ते येवन मागीर घेवन परत चालले. मसालो कसो किलो आहा. मसाला आमचो बरो तो 1200 बेस्ट सारको. आनी सारको हाय क्वॉलिटी आनी बरो सारको. आमी घरा होम मेड सारको मसालो सारको बेस्ट सारको. आनी सगळे आयटम सारके सगळे फूल परत हे लवंगा तिकी परत मिरची पावडर, हळदी पावडर ते सगळे घेवन वयता सारके. तर आमकां मसालेकार संतोशान आमकां बरे बद्दल ताजी म्हायती दिली दुकानांत. कशा तरेन लोकांचो रिस्पॉन्स आसा मसाल्या खातीर. आनी मसाल्यांतल्यान मसालो म्हटल्यार जेवणांतलो एक म्हत्वाचो घटक. आनी तेंचो जो स्पेशल तेंच्यांनी मसालो केल्लो आसा तेका मागणी बरी आसा म्हणून सांगली. 1200 रुपया रेट आसा तेंच्या घरा केल्ल्या मसाल्याची. तर फुडें आनी पळोवया आनी कसो चवथीचो बाजार फुलिल्लो आसा. तर आमी येयला पणजेच्या ह्या माटोळीच्या सेक्शनान. म्हटल्यार फाटल्यान थंय मांडवी नदीच्या कुशीक
पणजे बाजारात हो माटोळीचो बाजार दर वर्सा भरता. त्या सायडीच्यान आमी स्टार्ट केली म्हटल्यार थंय डेकोरेशनाचे आयटम जे कितें कितें आसा ते पळयले, फुलां बिलां येयल्लीं आसा. मागीर त्याच बरोबर मसालेकार, मागीर ती जी पुजे खातीर सामान विकपी आहा तेंचे कितें कितें मातशे प्रतिक्रिया घेतले. हांगासर आतां माटोळी येयल्ली आसा, माटोळी कितें कितें आयला आनी माटोळीचे दर कशे आसा पणजे तेयी विचारया. माटोळी कशे तरेन पणजे हांगासर चवथी खातीर भरला ताचो एक बारीकसो आमी आढावो घेया. चला. आमी आतां माटोळेक कितें कितें आयला तें विचारया आनी तेंचे रेट कितें आसात ते विचारया. माटोळेक सद्या कितें कितें हाडला तुमी? माट्टा हाडला, कांगरा हाडला. तांची नांव म्हाका हरणां बिरणां ही गौरीक लागतात. गौरी अरणा हाडला, माया आसा, केळीची पानां आसा, मंडळकी आसा, देवयल्ले नाल्ल आसा, गडावले आसा. ते वयले नाल्ल कशे आसा? देवयल्ले नाल्ल 150 रुपया. नाल्ल म्हारग जाले न्हू तो. आसा. ही करमलां ती माट्टा एकान माट्टा म्हणटा ती 50 रुपया. एक सिंगल 50 रुपया आसा. ती 50 रुपया जोडी. म्हणटा एका हे म्हणटा माट्टा माट्टा कितें म्हण माट्टा कांगलां ती कांगला पळय हे कांगला. ही एक म्हत्वाची माटोळी. हय 50 रुपया. हो कात्रो कसो? कात्रो सायजी प्रमाणे असता 300 200. केळीचो हो व्हडले 500 रुपया, धाकटे 300 रुपया 200 रुपया. आमाडे आंबाडे 100 15. एक माटोळी घेतलो जाल्यार कितलो सादारण खर्च जाता? म्हणजे सगळें सामान जर घेतलो जाल्यार 1500-1800 रुपया जाता. थोडे थोडे घेत जाल्यार 1500-1800 रुपया जाता कमीत कमी. 1,500 सगळे बारीक बारीक सगळें सामान. 1,500 रुपया जाता सगळे माटोळीचे. तुमची जी रेट आसा पळय ती पणजे तितकी आसा काय सगळ्याक तशें? तीच रेट आसा सगळ्या रेट ती. सवाय बीन अशें कितें आसा? म्हापशा सवाय म्हटल्यार असले मातशें कमी आसले. बाणस्तारी चड म्हारग आसले मातशे वेपार. तुमी खंयच्यान येता? हांव तालिगांवचे. तालिगांवच्यान आयले? सामान खंयच्यान घेतलें तर तुमी? बाणस्तारी गेल्ले हाडपाक. म्हापसा बाणस्तारी. तर एक माटोळी समज आमी बारीक बारीक सामान घेतलें जाल्यार पणजेन 1,500 सुमार खर्च येता अशें तांचें म्हणणें आसा. वेगवेगळी जी माटोळी खातीर म्हत्वाची सामान किंवा फळां जी आसा ती 50 रुपया बीन अशी मेळटात. तर पळोवया फुडें आनी कितें कितें माटोळी खातीर सामान येयल्लें आसा तें. तर तुमी कितें कितें व्हरपाक येयला सद्या माटोळीचें सामान व्हरपाक? माटोळेचें सामान व्हरपाक गेले आमी सद्या. घेतला रे अर्दी चालू आसा. आतां फ्रुट्सां घेता आमी. कशी माटोळी सवाय काय म्हारग? ती तर म्हारगच आसा. वर्सान वर्स म्हारग जाता, कमी जायना. तुमी दर वर्सा पणजे येता काय आनी खंयच्यान? आमी म्हापसा वयताली, ह्या फावटी पणजे. रस्ते सारके ना. सगळं माटोळीचो सामान तुमी खरेदी केला? केलें जाली. आतां फक्त फ्रुट्स उरले ते चालू आसा म्हाजे. कितलो खर्च येता एक माटोळी घेतलो जाल्यार? एक माटोळेक अंदाज फूल खर्च घेतलो जाल्यार तुवें घे 8,000 तरी. 8,000? सगळी माटोळी घेतलो? सगळी माटोळी घेता जाल्यार फ्रुट्स दर, व्हेजिटेबल्स दर, दुसरी फळावर आसा ती सगळी धरून 8,000 तरी वयता. आमकां ते माटोळेकारान सांगले 1,500 येता म्हणून बारीक बारीक घेतले. बारीक बारीक घेतले जाल्यार एक सादी कांगला घे तूं 100 रुपया आसा. सो त्या हिशोबान वयता. पणजेन खूपच म्हारग दिसता. पणजेन म्हारग आसा. सो अशें आमकां एका ग्राहकान आपलें मत उक्तायलें की माटोळी कशी आयिल्ली आसा, तेंच्यांनी खरेदी केली माटोळी. सो पणजेन मातशी माटोळी म्हारग मेळटा हें सगळ्यांकूच खबर आहा. म्हापशा मातशी सवय आसा त्या मनान. पूण एक येता खर्च. खूब कोणाची माटोळी व्हडली बीन आसता ते मागीर बाणास्तारी वतात, म्हापशा वयतात आनी घेतात. कित्याक हांगा बारीक प्रमाणान जर माटोळी घेतले जाल्यार ही परवडपा सारकी माटोळी आसा पणजेन.
पणजे हांगासर जी माटोळी भरला थंय आमी हो केळीचो घड जर पळयत जाल्यार ह्या केळीच्या घडाची रेट आसा 500 रुपया अशें आमकां त्या माटोळेकारान सांगिल्लें आसा. तशें पळोवंक गेल्यार हो जो घड आसा तेका ते फुलूय आसा तेका कितें म्हणटात बॉय न्हू एका फुलाक बॉय. तशें पळोवंक गेलो जाल्यार हो केळीचो घड रिजनेबल आसा पळोवंक गेलो जाल्यार हांगासर. आनी अंदू सरकारान जे तांकां एक सवलत दिलेली आसा ते म्हटल्यार तेंचे कडल्यान सोंपोय घेयना ताका लागून कदाचित मातशी रेट तांच्यांनी रिजनेबल दवरला आसूं. ताका विचारया की बाकीचे कश्यो माटोळेच्या सामानाची रेट्स आहा ती. बाकीचे हेर सामान जे आसा म्हटल्यार कात्रो बीन कसो आहा कात्र्याची रेट कशी? कात्र्याची रेट आसा एक 1,500 आसा, 1000 रुपया आसा, 500 रुपया आसा. कट करून आमी ते 100 दिता, 200 दिता, 300 दिता. लोकांक जाय तशें दिता आमकां. देंवयल्लो ना देवयल्ले नाल आतां नाल तुमी जाणा नाल कसो म्हारग जाला तो. 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया एक नाल. हय. कांगला बिंगला ती महत्वाची आसता कांगला बीन. कांगला आनी घागऱ्यो आहा पळय ती मातशी म्हारग आहा 100 रुपयांनी गोण. बाकीचे सगळे आमी 50 रुपयांनी गोण घातले. सादारण समज माटोळेचे सगळे सामान जर घेतलो कितलो खर्च येता? कमीत कमी 2.5-3 आणि समज तुमकां वजे घेतलो जाल्यार तुमी 4,000 4,500 रुपया धरपाचे. तुम्ही खंयच्यान हाडटा? आमी भोंवतात येता दोडा मार्गाच्यान आनी खंयच्यान भोंवन हाडटा आमी ते. अंदू सरकारान सोंपो घेवंक ना तेजो कितें फायदो बीन जाला तुमकां? फायदो म्हणल्यार तितलो आसा पूण आमकां मातसो बेनिफीट एक कितें ते आसा ते एक बेनिफीट खंय खर्चाक खंय उरले कशें. हय मातशें हय हे ते जालें म्हणून तितले व्हडले जावना जाल्या पूण आमकां दिला म्हणून एक मातशें बरें दिसलें मातशें. माटोळेचें फूल सामान आहा म्हाजें. कितें गरज आहा पळय ते सगळें लागता माटोळेचें सामान आहा म्हाजे कडेन. भाऊ माटोळी घेतली तुमी? हय घेतली अर्दी घेतली अर्दी चालू आहा आमची घेवपाची. कशी कितें माटोळ्या सवाय आसा सवाय म्हारग दोनी आहा. तुमी दर वर्सा पणजे येता व्हरपाक? हय पणजे जाता. एक सामान घेतलो जाल्यार माटोळेचें कशें पडटा? एक सामान ते एक म्हणटा कातरो म्हटल्यार ते 100 म्हणटा बारीक धाकटुले घेतलो व्हडला 200-250. कात्रो नाही कात्रो म्हारग आसतलो हे कांगला बिंगला आसतली 100 रुपया. ना बारीकूय मेळटा न्ही ते धाकटो आहा ते कातरो. हय जाल्यार 500-300 रेट घेता त्या प्रमाणे आहा तेंचे कडेन. तुवें कितें घड बीन घेवपाचो उरला? हय गड बी आसा घेवपाचें फुडें आतां पळयता. बारीक बारीकची कांगला बिंगला ती कशी रेट आहा हरणा बिरणा? ती 50-100 अशी माटोळी घेतलो कितलो खर्च येता सादारण? माटोळी घेतलो जाल्यार तुका आतां 2-2.5 तरी जाय वयर. हय पणजे म्हारग म्हणटा तूं सगळ्या परस? पणजे म्हणून आसा थंय म्हापसा आनी हे म्हणून तशी आहा ती व्हडले कांय फरक पडना. सेम आहा न्हू. आनी ह्या वर्सा सोंपो बीन तेंच्यांनी देंवयला सरकारान कोण माटोळी घेवन बसता पळय तांकां. अंदू मातशे सवलतीन आहा म्हणटात. आसा पण व्हडले तितले ना पोरचे तितलेच कशे आहा. आसा वाडोंक ना न्ही? सामकें वाडोंक ना तशें 50 ते पोरू 50च जातले गेल्या त्या वर्सा. त्या वर्सा तशेंच आसा. आतां केन्ना बांदतलो माटोळी वचून? आतां आमी सगळे रेडी करून दवरलेले फाल्यां. साफ सफाई बीन जाली? हय चालू आहा. हय तयारी चालू आहा अजुनूय? चालू आसात न्हू ते आमचे आसतात वर्साचे तेच आसता. वर्साचे सामके तेकले काम काय सामके तरी सोंपना काम. ते जालेत. कितें कितें घेतला? सगळी माटोळी घेतली? सगळी वाटोळी म्हणजे कितें केलां हांवें खंयसर बरें खंयसर दिसता ताजी फ्रेश शी आहा न्हू ती हांवें पयलीं घेवन दवरलेली आहा. इल्ली घेता हांव माटोळी. म्हणजे खंयसर नवीन कितें म्हाका कितें मेळटा खंयसर जें कितें मेळना तें हांगा खंय मेळटा तें हांवें घेतलेलें आहा. युनीक कितें आहा तें दुसरे कडेन खंय मेळना तें घेता हांव सद्या. कलेक्शन कशें चालू? हय कलेक्शन खंय चालू आहा जें खंयसर म्हाका खंय मेळना. फाल्यां परतून येतलो? फाल्यां परतून हांव परत म्हापशा वयपाचो आहा सांगचें म्हटल्यार. एक हेजो गणपतीचो उत्सव गो न्हू खंयसर मातसो पळोवपाक कितें नवीन कितें मेळटा कितें आहा तीच हें करता पिंग करता चालू आहा. रिजनेबल आहा माटोळी? माटोळी म्हणजे कशें आहा तें रिजनेबल म्हणजे मातशी हें आहा रे कंपेरेटिवली मात कितें आहा वर्सान एकदां न्हू सगळे बाजार तेंकां म्हणून ते तितकेच त्रास आहा हाडपाक माटोळी सोदपाक रानान जे मेळना आजकाल तुका मेळना सोंपेपणी. ते तांकां तितकेच हें आहा वचून हाडचें पडटा तांकां तितकोच कश्ट आहा तांकां हाडपाकूय. म्हणजे तांकां आमी एकदां वर्सान एकदां तांकां म्हणून एकदां चलता न्हू रे फेर प्रायस हो तेंचो म्हणून पिवपाचें सजमोन घेवपाचें सगळ्यांनी. वर्सान एकदाचो उत्सव सगळ्यांचो. कितलो खर्च येता सादारण तुमकां एक माटोळी? एक माटोळी घेतल्यार म्हणजे एक 3,500 ते 3,000 पर्यंत येता धरून 3,000 ते 3,500 पर्यंत तरी येता अशी. म्हणजे ओवरऑल तुका एक सगळं घेत न्हू तुका तरी 5,000 भितर जाता तुजी. तयारी चवथी?
जाता चालू आहा, चवथी चालू आहा. कितल्या दिसान 5 दीस गणपती, 5 दीस आमचो. हा सगळ्यांक उन्नत परब्यो गणपतीच्यो. थँक्यू. चवथी खातीर म्हत्वाचें आसता तें म्हटल्यार लायटी सिरियली त्यो हांगासर वेगवेगळ्यो लायटी हांगासर आयिल्ल्यो आसा. त्याच बरोबर ते मागीर फोकस आसता ते मागीर पीक लायटी जेका आमी म्हणटा त्यो सुद्दां हांगासर लायटी आयल्या आनी वेगवेगळे प्रकार जे फुलांक लायटी बसयल्ल्यो आसा त्योय हांगासर आमकां पळोवपाक मेळ्यो. सिरियलींची रेट कितें आहा ती विचारया. सिरियलींची रेट कितें आहा भाऊ? 350 आसा 350. बारीक फोकस बीन आसा. हाँ फोकस 350 550 और 750 अलग अलग डिफरेंस. एक सिरियल तेका 350 पडटा 100 बल्बाची 350. बल्ब आहेत 150ची आसा आणि 200ची आहा. बल्ब प्रमाणात रेट अलग अलग आता. बल्ब कसे आसा त्याच्या प्रमाण आसा 250. फोकस तेच ना, फोकस आपको 300 250 450 अलग अलग. नवे म्हण हे न्यू येयला ते आणि हे पळय हे कितें पळय नवीन आमकां डेकोरेशना खातीर जे तशें कितें आमकां पळोवपाक मेळटा हांगा तितूंतले फावंटन कसो आहा तो ल्हानसो वो गणपतीच्या थंय फुड्यान सुद्दां लावपाक कदाचित तेंच्यांनी तयार केला आसूं. तेका बऱ्यो लायटी आसा आनी बरो दिसता एक्चुली. हितून उदक घालपाचें पडटा काय कंटिन्यू आसता उदक? आनी फोकसूय आहा बरें बरें. हे झाड कितें तरी म्हाका नेवेतशें दिसलें आनी त्याच बरोबर ह्यो गणपतीचेर घालपा खातीर बारीकशे फोकस आसा मातशें एक डिस्को कशें. ही एक लायट बरी आसता. हेजे खुबशे अशे डॉट्स हेजे लायटीचे जमनीर पडले काय तेजे दिसता. तर ह्यो लायटींग ज्यो आसता त्यो डेकोरेशनाक म्हत्वाचें काम करता. जे लोक आतां लोकांनी कदाचित घेतले आसतले आपापल्या डेकोरेशनाक. सो कितें कितें आयलां तें आमी पळयलें. पणजे मार्केटांतले सामके अशे जुने मिठाईच्या शॉपार आमी आयिल्ले आसा. चवथी खातीर गणपती खातीर मिठाई खूब अत्यंत म्हत्वाच्यो आसता. नैवेद्या खातीर म्हणा, आरती जाले उपरांत आमी प्रसाद दाखयता तेन्नाय मिठाई आनी हेर कितें कितें प्रसादा खातीर तेजे वेगवेगळे आमी आयटम्स जे आसा ते लोकांकूय वांटपा खातीर मिठाईच्या शॉपान येतात. आमी विचारया तेंचे. हे पोन्ने पणजे मार्केटांतले सामके जुने दुकान. अंदू कशी तांकां गिरायकांची रिस्पॉन्स आसा तेही विचारया. बरें आहा अंदू लोकांचे रिस्पॉन्स? ना खूप कमी आसा. 40% म्हटल्यार जाता. हां खूप कमी आसता. प्रत्येक गोष्ट म्हारग आसा न्ही, पयलींचे सारकें ना. पयलीं 200-300 रुपया आसले, अंदू 400 रुपया वयर पावले. मागीर लोकां कडेन बी पयशे आसपा जाय न्हू इतले सगळे. प्रत्येक गोष्ट जर नाल्ल घेतले जाल्यार 50 60 70 नाल्ल. हां सगळें म्हारग जालें. म्हणजे लोक बाबडे खंयच्यान पयशे हाडटले. जोडटात तितलेच न्ही, पण आयज तांकां इतले म्हारगायेचें तोंड दिवपाचें पडटा की ते कितें घेवं आनी कितलें नाका. म्हणजे 1 किलो जाय त्या जाग्यार ती पाव किलो घेवन वयता. म्हणजे खूप कमी आसा आनी खूप म्हारग बी आसा सगळें. दूध सुद्दां अंदू म्हारग आसा. चणे आनी दोनी मिठाई दोनी आशिल्ले, पयलींच्यान नाशिल्ले. 50-60 आसा. चणे दोनी चण्याचे ते बी आसा आनी हेचे बी आसा. मोदक वेगवेगळे आसा. 400 आसा, 440 आसा, 900 आसा. जसे वेगवेगळे मँगो, मलाई, पिक्का, काजू मोदक असे वेगवेगळे आसा. ते प्रमाणे आसा, ते प्रमाणे रेट लायतात. तर चवथीच्या फाटभुंयेर हो चवथीचो बाजार कसो फुल्ला हे पळोवपा खातीर आमी पणजेच्या बाजारांत येयले आनी जे कितें सामान हांगासर विक्री खातीर आयिल्लें आसा त्याचो बारीकसो एक आढावो घेतलो. थंयच्यान जी आमी स्टार्ट केली म्हणजे पणजे शाराच्या सायडींतल्यान थंय हार आसा, मागीर ते फुलांचे वेगवेगळे डेकोरेशना खातीर सामान आसा. नंतर मागीर आमी पुजेचें सामान पळयलें. इवन आमी भितून असो मसाल्याचे दुकानदारा कडेन भासाभास केली. मागीर तांच्यांनी आमकां लोकांचो गिरायकांचो कसो प्रतिसाद आसा तेही आमकां सांगलें. आमी निमणे येयले ते म्हटल्यार माटोळीच्या ह्या सेक्शनान. माटोळी ज्या जाग्यार भरता थंय तेच्या त्या सायडीक अष्टमीची फेरी लेगीत भरिल्ली आसा. लोक सामके मग्न आसा. लोकांक जर विचारलें जाल्यार लोक सामके तल्लीन जालेले आसा सामान घेवपा खातीर. आनी त्याच बरोबर जे माटोळेकार आसा किंवा जे विक्रेते आसा तेही दंग आसा. तांकां सद्या उलोवपाकूय टायम ना. ताका लागून जशें कितें लोकांचे रिस्पॉन्स आमकां मेळटा ते आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो यत्न केलो. आनी सद्या पणजेचो बाजार अंदू पणजेचो कसो भरिल्लो आसा चवथी खातीर हे आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो एक ल्हानसो यत्न केलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव गौरीश परबामणकर.